बाणावले मतदारसंघात बदल जाय अशें आम आदमी पक्षाचो उमेदवार वेन्झी विएगासान सांगला। उदरगती खातीर आपणे बाणावलेचो आमदार मॉन्त क्रूज हाचो आशिर्वाद घेवन बदला खातीर मुखार सरलो। मॉन्त क्रूजाच्या कार्यकाळात मडगांवचो बांदिल्लो स्टेडियम मोडून पडटालो अशें चर्चिल आलेमान म्हणिल्लें। 33 वर्सां जालीं मडगांव स्टेडियम बरो आसा अशें वेन्झी विएगासान सांगला। त्या काळार भ्रश्टाचार कमी आनी कामाय बरी जाताली अशेंय वेन्झीन म्हटलें। पूण आज आमी पॉलिटिक्स म्हणटाय तें कितें तें म्हाका सदां आमगे मॉन्त द क्रूज बाबा वयल्यान वी हॅव टू लर्न. ही इज एन आयडल ऑफ क्लीन पॉलिटिक्स. ही इज एन आयडल ऑफ क्वालिटी पॉलिटिक्स. ही इज एन आयडल ऑफ पॉलिटिक्स विथ अकाउंटेबिलिटी विथ टायम. We could see the Fatorda Stadium today, which is still standing there. In 1989, this project was executed. 6 महिन्यांनी वो project घडून हाडलेलो and it is still standing there today. Today we see that ह्या प्रोजेक्टाचो जो मेंटेनन्स हा 89 आसून 33 इयर्स जाली, कांयच मेंटेनन्स ह्या प्रोजेक्टा अजून पसून केलो ना आनी तो प्रोजेक्ट आहा तेसोच इट इज देयर. इट इज सॅड टू से we had our same politicians who are here, Chachil Alemao, and who had made a comment की तो स्टेडियम थोड्याच म्हयन्यांनी मोटलो आनी पाड जातो म्हणून. तो स्टेडियम आज पुसान एक मेंटेनन्स कोणाचो आहा आनी तेजे बारा वयले पॉलिटिशियन अजून कंटिन्यू कोत्ताय पूण तेम एकूय क्वॉलिटी यूज केलो ना.